Speaker sir, fear and anxiety in the minds of the people of Kurtori and surrounding areas of the continuous flow of leachate even in the non-monsoon months from Sonsoddo garbage dump to the adjacent roads to the fields which possess dangerous health hazards both to workers, commuters and to people living in the area. The steps government intend to take in this regard. Speaker sir, I would only like to tell you that there is so much of... You are replying first? You are replying first, Speaker? Continue. Make a point. Okay. I'll make my point, Speaker sir. What has happened is, इतली वर्ष जाली आता लिचड कोण आमी बॉब मारताय आता बॉब मारता आसतना आमी सांगतात की अशें अशें आहा म्हूण आनी हो इश्यू शेतां वयता जावं all wells are contaminated. I just want to ask, इतली वर्सां whether any study has been conducted. Pollution Control Board वयता, एक दोन बांय चॅक करता, परत येता. 2 दीस आमी बॉब मारले, परत वयता. बोबो मारे, बरें, बोबो म्हणटा, बोबो म्हणा. बोवाड मार. सो स्पीकर सर, त्यो बोबो मारले ते उठपा नाय आनी बॉबे मारले ते उठपा नाय, हे न्हिदपा गेले ते. स्पीकर सर, बट इम्पॉर्टंट कितें? It is causing damage. Is causing so much damage that irrespective sogli city ni, village ni, even some areas of the coastal belt, bai duda bhi bazaina. The bai has got so much of E. coli and so much of mineral and so much of chemical in the water that you can't drink it. Now here, there was no issues. Issue is made because of no proper, reply Dili? Okay. So all these issues, we need to, address it and see that it is in proper this. आता Speaker sir, fresh garbage पडे हा, ती पासून treat जायना, तेग्या पासून लिचड देंवता, थिंग भितर चोवपाना. हांव गेल्लो पयर, just to see what happened. I called the municipality chairperson. I mean, मातशें वचून चोवया कितें चलत तें, तेजी जाग ना. तो इतले बिजी आहा ताका जागो ना. म्हणजे हांवें विचारलें ताका लागना आनी तो I am part of 3 wards come in the municipality. हांव जाणा ताका कोण सांगिल्लें तें, बाबा तूं वच नाका कोण नाका म्हूण. This is the situation. भितर सरल्यार इतली, it's inhuman to enter that place. It is so dirty that there are so many people working there. I have raised issue. I have asked one question. What work the municipality is doing in all the three wards as far as dark spots are concerned? Mak reply dilya. He has given me a reply. I have got a reply saying that we are taking care of all the spots. We have beautified some spots. आता mak khabar na te hunji spot beautify kele te. He has given a reply. The black spots in ward number 23, 24, 25 are regularly cleared by contractor on a daily basis by 10 o'clock. The answer is nice. I am here to tell the Honorable Minister that I am cleaning some of the spots. Spots clean kon puttun sujata. Municipality kai gelna. All these issues, I was not even part of that municipality as far as the SPD is concerned. SPD po makat gailo. I am quite grateful to the Honorable Minister. Kurdori MLA munta national nahlo tinga. Not me in person, Kurdori MLA. At least I am grateful that gatla. But irrespective, black spots te clear zaba jay. Garbage tingachi ting chopana bitor te clean zaba jay. Itli or sali. There is an issue in the High Court also that's going on. There are people who are trying to say that they also are taking credit for it, saying that we have done it. Sadhyak situation itu bad ha ki not in the rainy season, in the summer only lichard is going down. So I want the Honorable Minister to tell us what he is going to do as far as those are concerned. I have raised issue of stray dogs also. I have written to the collector, I have written to everybody. They have replied to me. Stray dogs attai thing udaitay. Garbage dumpant. Direct, direct garbage udaitay. See, there has to be some incinerator where it has to be burned.
आय अंडरस्टँड देर आर डॉग्स. आतां आमगे कॉन्स्टिट्युन्सीन गाय मारतात, कोणागे मोश मारता, आमी कडेन जेसीबी धाडटाय आनी ते बरे भशेन आमी वता आनी ते पुत्तात. खंय तरी कोणागे बाटान परमिशन मागून, परमिशन मागनासतना कांय करूंक जायना. ऑल दीस इश्यूज आय अंडरस्टँड. इट इज नॉट दॅट इज नॉट देर इन माय कॉन्स्टिट्युन्सी, बट म्युन्सिपालिटी कितें करता, काडटा थिंग गार्बेजीन उडयता. तो वास एकोद्दान बरें पयलीं केन्ना ते हें मारताले, कॅमिकल मारताले, तो वास येना जायच्याक. तोय म्हाका दिसता तो खंय पावलो म्हूण म्हाका खबर ना. बट कोणा सफर जाता, आमी सफर जाताय. पीपल हू आर ट्रॅव्हलिंग देर. इट इज अ हे लँडमार्क स्पॉट जालो तो, दटी स्पॉट ऑफ कुर्तोरी जालो तो. सगल्या भाशेन सगल्या टील नाव वी हॅव एन ऑपॉर्च्युनिटी टू गेट इट डन. म्युन्सिपालिटी हांव आनीक रेज करता. आय जस्ट रेज सम इश्यूज बिकॉज दीस इज द ओनली ऑपॉर्च्युनिटी वी आर गेटिंग टू रेज इश्यूज. गार्बेज फर्स्ट डेली येता. आतां 5 वर्स जालीं, गेले ते 5 वर्स जालीं, ते 5 वर्स जालीं म्युन्सिपालिटी आजून देखून सांगता कितें म्हणून आमी हें कोत्ताय म्हणून, कितें एक प्लांट घाताय जावं कितें कोत्ताय, जावं वी आर बायींग सम स्मॉल प्लांट्स, कोण म्हणटा बीग प्लांट्स. डू वॉट यू वॉन्ट. वी आर नॉट हियर टू इंटरफियर. वेन वी आर नॉट, आय एम नॉट गोइंग टू इंटरफियर टू टेल द म्युन्सिपालिटी एश कर तेश कर. बट आज पासून इश्यू सॉल्व जायना. फातोर्डा MLA आहा सायडीन म्हज्या, हिंगाय सायडीन आहा, तिगाय सायडीन आहा. बोथ ऑफ अस हॅव द प्रॉब्लम. गार्बेज म्हणटी सिग्रिगेट जायन, वेट गार्बेज, ड्राय गार्बेज म्युन्सिपालिटी आजून देखून येना. फातोर्डा येता म्हणटाली, थोडो टायम मातशें राव रे, तूं मागीर आन्सर कर, तूं उलय. फातोर्डा दे आर सेयींग दॅट दे आर सेंडींग गार्बेज बोथ ड्राय एज वेल एज वेट. आजून देखून येना. हांव सांगता येना म्हूण. हांव सकाळीं वयतां, म्हाका चड त्रास नाका, हांव भुरग्यां पावोवप वयता डेली. भुरग्यांक पावयता तेन्नाच म्हाका ते ट्राक दिसती पडटात. चड त्रास करपा नाका म्हाका सकाळीं वयता आसतना सगळे ट्राक दिसती पडटाय. हांव मागीर केन्ना वयर रावंड मारता. रावंड मारता आसतना गाडी इतली स्वीज जाता, तरी आसतना वयता. गाडयां वास पडयता तो, मुगे गाडयां टायरा वास तो सारको कुर्तर पासून येता. इट्स सो डर्टी देर वायल गोईंग ऑन द स्लोप. What steps the municipality is going to take? What steps the department is going to take? Urban development, your urban department. What steps you are going to take? The solid waste. Speaker sir, solid waste मध्ये काढली side solid waste दिली. तो solid waste सांगता I am not there म्हणता. There is liquid waste there म्हणता. This is become, whether the garbage Sonsoddo has become a sarko joke. No, take it seriously. We want a clear-cut answer. Every time, every assembly from the time I have entered this house, every assembly I am raising issues of Sonsoddo. There is not a single assembly that my question will not be there of Sonsoddo. You can produce check 24 hours. You take and show me whether I have not taken. I want the issue to be solved. Garbage Corporation said that. Garbage management said that they are ready to finish the legacy dump and take over even the fresh garbage last time. What has happened to it? I want specific answers. What has happened? And who is going to take charge of the present garbage that will come every day and the legacy dump? Legacy dump, I think, should be cleared by March next year because they have got time to lift the RDF. Sir Alex Bob, everything in brief. Yeah. Okay. So next, I'm next because I want clear-cut answers from the government. वो इश्यू आटोक घेत. मानादीक आमदार बाब रिजनल्डान सांगला ते भशेन ताजे मतदारसंघान लागता ताका लागतात तो, पण म्हजे मतदारसंघान आसा तो. स्पीकर सर, ना इट इज फातोर्डा कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑफ द मारगांव म्युनिसिपल एरिया. स्पीकर सर, लिचट फ्लो जाता हें खरेंच, पुणून मेन इश्यू आतां आसा लिगसी डंप केन्ना क्लियर करतले आनी नवी गार्बेज येता ती कशी ट्रीट जातली. स्पीकर सर, हांव जेन्ना मंत्री आशिल्लो तेन्ना आमी हें बायो रेमेडिएशन म्हणटा स्टार्ट केलें. हें करून 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 तो दोंगर खंय आशिल्लो तो देंवलो. बट दुसऱ्या सायडीन एक दोंगर वाडत रावलो. कित्याक वाडत रावलो? कित्याक नवी अनट्रिटेड गार्बेज थंय येवपाक लागली. स्पीकर सर, आमी सेग्रिगेशन ऑफ गार्बेज एट सोर्स हे आमच्या मतदारसंघात जाता आनी हाजे खातीर लिचट कमी जाता. म्हज्या मतदारसंघात जाता आनी आमचो कलेक्शन करपी मनीस आहा तो गोंयकार, एक मूळ गोंयकार, ST कम्युनिटीचो भुरगो. CM म्हळ्यार हो CM न्ही, ताचें नांव कोन्सी मिरांड.
तो सगळे वळखतात ताका टाकून आज आयली ना जाल्यार ताका फोन मारतात स्पीकर सर स्ट्रॅटेजी कितें आहा पयली स्ट्रॅटेजी आशिल्ली कितें की तो डंप कवर करुया आनीक दवरुया कॅपिंग करुया थोड्यांचे तकलेन तें आशिल्लें सो हें रेमेडिएशन करूनच ती जमीन सालवार जाली आतां स्पीकर सर देर इज अ चेंज ऑफ गार्ड एट द म्युन्सिपालिटी तुमच्या हातान आयली तुम्ही बील हाडलें आनी म्युन्सिपालिटी चोरली स्पीकर सर आतां परिस्थिती कितें आहा ती ह्या आमदारान सांगिल्ली आहा तो सांगता की देर इज अ कंप्लीट कॉलॅप्स ऑफ म्युन्सिपल फंक्शन्स ताका रुलींग पार्टीक सपोर्ट करपी आमदार म्हणून पसून ताका रेस्पेद ना तें हें ताणेंच सांगिल्लें आहा हांव सांगना स्पीकर सर दीस हॅज हॅपन्ड आफ्टर द चेंज ऑफ गार्ड स्पीकर सर हें आतां म्युन्सिपालिटीन इश्यू रिजॉल्व करचो पडटलो आनी म्युन्सिपालिटी हाजे पयलीं ती करूंक शकना म्हणून आमी सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाक भितर घेतिल्ले सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनान थंय 3-4 इश्यूज सांगले की तुमी 14th फायनान्स कमिशनाचे पयशे यूज करून हें तें करात म्हणून आनी मागीर वी वील स्टेप इन विथ बायोमिथेनेशन त्या टायमार मंत्री वॉज ऑल्सो एग्रेबल टू दीस होल प्रपोजल स्पीकर सर आज सायट थंय इज अ डिजास्टर म्हाका दिसता डिजास्टर मॅनेजमेंट शूड कम इन ऑनरेबल CM मातशें पळय हें दीस इज दॅट सायट हॅज बिकम अ डिजास्टर एक दीस येतली सगळी फुटून लिचटूच न्ही कंप्लीट सायट सगळी येतली कुरका आयिल्ली आहा हाजे पयलीं स्पीकर सर फकाणांनी ऑल लिगसी जो डंप आहा स्पीकर सर उलय तूं फुडें स्पीकर सर त्या खरें म्हणजे ह्या डंपाच्या विशयाचेर आतां पर्यंत सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटान जितकें काम केलां तितकें आनी खंयच करूंक ना खंयच करूंक आमी सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटाक क्रिटिसायज करना स्पीकर सर म्युन्सिपालिटी तेकाय प्रॉब्लेम करता स्पीकर सर एक म्युन्सिपालिटी तेकाय प्रॉब्लेम करता मुख्यमंत्री एक मिनिट सॉलिड वेस्ट आतां आयक रे सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाक सगळ्यांत चड सपोर्ट हांवें केला कित्याक जेन्ना ते आयक सांगता काम केलां म्हणून हांव सांगता मरे आमी सगळ्यांक काम आतां पसून करता म्हणून स्पीकर सर सगळ्यान हेल्प म्हणटा कितें सगळ्यान हेल्प ना हांव सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटाक टिका करना कॉलिंग एटेन्शन आहा अर्बन डेव्हलपमेंटाचेर की म्युन्सिपालिटी इज नॉट फंक्शनींग हो तुजो आमदार सपोर्ट करता सांगता आनी तो दोंगर जाला तो दोंगर हो डिजास्टर जाला हो एक दीस डिजास्टर मॅनेजमेंटान घे म्हणटा हांव तुम्ही मॅनेजमेंट आयकून स्पीकर सर CM मॅनेजमेंट आयकता सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट काय डिजास्टर मॅनेजमेंट ते आनी आयकुना ताणें मॅनेजमेंट आयकलें आनी काडली जीप लायली ताळ्याक हांव म्हणटा डिजास्टर जाला डिजास्टर यूज डिजास्टर मॅनेजमेंट अदरवायज द होल थिंग वील कम डावन आनी म्हजे मतदारसंघात तुम्ही म्युन्सिपालिटी चोरल्या ताच्या खातीर त्रास जातलो हेंच हांव सांगूंक सोदतां स्पीकर सर म्हणटा येस हें सांगच पयलें आमकां जो प्रिविलेज आहा प्रिविलेज ऑफ रायट एंड द प्रिविलेज ऑफ गेटिंग द एश्योरन्स तो म्हाका दिसलो आतां हिंग ऑलरेडी ब्रीच जालो आहा हेजेर ऑलरेडी लास्ट टायम आमी ऑलरेडी डिस्कस केलो आहा हेजेर ऑलरेडी ऑनरेबल मिनिस्टरान एश्योरन्स दिल्ली सगळे डंपाचे उलयन गेले सगळे जाणां CM म्हणटा की ते काम करीत आहाय पूण सोल्युशन जायना क्लियर जायना सोंसडो काम चालू आहा आनी हेजे आतां वसत आहाय बट हिंगा क्लियर आमगेले सिस्टमा मध्ये सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट जे रूल्स आहाय 2016 which are framed by the central government आणि आमगेले जे म्युन्सिपल बाय लॉज 2020 आहे हे लास्ट टाइम ह्या हाऊसान सांगलोलें मिनिस्टरान एक्नॉलेज केल्लें हे दोन्ही रुल्सांमध्ये पयलीं सद्या कॉन्फ्लिक्ट आहा कित्याक बायोमेडिकल वेस्ट 4 कॅटेगरीज आहा एज पर सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट आणि तितून रेड कलर ब्लू कलर आणि व्हाईट कलर बिन्स आहा इन बायोमेडिकल वेस्ट पूण जे आमगेले म्युन्सिपल बाय लॉज आहा तितून रेड कलर इज बीन यूज फॉर डोमेस्टिक hazardous वेस्ट आणि ब्लू एंड व्हाईट इज यूज फॉर ड्राय वेस्ट सो पयलीं सद्या होच कॉन्फ्लिक्ट आहा प्लीज वी हॅव टू सॉल्व दीस तूं हे कॉन्फ्लिक्ट घेवन मागीर म्हणटा डंपाचें येता वो टेक्निकल पॉयंट स्पीकर सर वी आर इन अ डिफरंट जनरेशन नाव आमी तो साफ करीत रावता पूण तो डंप कित्याक येता बिकॉज ऑफ दीज ओन इंटरनल इश्यूज सेम वे स्पीकर सर तूं चोवपाक गेलो जाल्यार लास्ट टायम हांवें परत सांगता जे नॅपकिन्स आहा डायपर्स आहा हे सगळे खूंय वयताय हे स्पीकर सर वयताय आमगेले जे प्लांट आहा बायोटेक कुंडय प्लांट आहा तेजे भायर आनी खूंय वचनाय पूण कुंडय तें जर तरी प्लांटा तुवें चोयलें जाल्यार जे म्हाका लास्ट इन्फॉर्मेशन आहलें ₹18 प्लस GST प्लस ट्रान्सपोर्ट व्हरपाचो प्रेस जाता ₹70 प्लस तेंगे चार्जीस हो पयसो जोरी तरी जो वेंडर आहा तेका रिकवर जायना
तो काडटलो हुंय शेतां मातलो ते चलता. सो प्रॉब्लम्स आमी सॉल्व करनाय आनी ताका लागून यू वील सी ऑल दीस गार्बेज मुवींग अराउंड स्पीकर्स. प्रॉब्लम इज वी आर नॉट गोईंग टू द रूट कॉज. हें सगळें जालो. वी आर नॉट गोईंग टू द रूट कॉज बट वी आर स्पेंडींग मनी to create infrastructure and to remove the waste that is generated. But why it is getting generated, the root cause we are not trying to solve, Speaker sir. So same way, Speaker sir, I think we have to make sure that we put our bylaws in place in line with the solid waste management 2016 rules. I am again stressing on this. I had got assurance last time in this house. I am asking for a reassurance. And this is the second time my breach of privilege will happen if I don't get this assurance. आमचो ऑनरेबल MLA रेजिनल लॉरेन्सान हो गार्बेजीचो इश्यू हाडला. हो चडशा गांवांनी हो इश्यू चड चालू आहा. इम्पॉर्टंट म्हणल्यार आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन चिंबेल एक गांव ना चिंबल न्ही हो संबंध काय ना तुमकां गार्बेजीचेरूच उलयता. गार्बेज तसो हें करपाक मेळटा. सनसोडाचेर या MRF सनसोडाचेर फक्त MRF जो घाल्लोला गार्बेज हो या ससऱ्याचेरूच हांव कनेक्ट होता. ससऱ्याचेर जे गार्बेज उडयता हो गार्बेज म्हाजे हिसपान हो पयस उडोवंक जाय. हो एटलिस्ट एक 200 ते 200 किलोमिटराक पासून वचोंक पडत जाल्यार गव्हर्मेंटान वचोंक दी आनी हो प्रॉब्लम थिंगासर सॉल्व जावंक जाय. कित्याक वयता थिंगासर ही गार्बेज दिसती पडटा आनी ही गार्बेज कितें जाता ही रस्त्यार लागीं केन्ना उपकारना. रस्त्याक तेंकोन घालपाची ना. ही कितें जाता रस्त्याक तेंकोन घाल्ली जेन्ना लोक पळय हिंगचे थिंगा वयता ट्रॅवल जाता तेन्ना पोतयो उडयता आनी लोक पळयता आनी एक पाट मेलिल्लीं जानवरां पासून उडयता आनी हेज्या कारणाक ती सगळी पावसान मागीर तेजी वोस सकला येता आनी लोकांक दुयेंसां जाता. व्हडलें हिंगासर जावं उपकारना. तेका लागून हांव मागता गोवोरमेंटा कडेन हे कडेन सिरियस घेवचें आनी एवरी पंचायतीक एक ट्रक दिवचो ड्रायव्हर आनी ट्रक आनी हे पयस सरून उडोवपाचे. कित्याक हे लागीं अशें गांवांत जावं लोकांच्या मदें उपकारना. कित्याक गांवांत लागच्या लागीं रोडाक तेकोन आसत जाल्यार कोणी हे गार्बेज उडयता आनी आख्ख्या गांवांत लोकांक त्रास जाता. अशें जावं उपकारना. म्हजो कलीग बाब रेजिनाल्ड लॉरेन्स हाणें जें कॉलिंग एटेन्शन हाडलां ताजेर उलोवपाक हांव उबो. ताणें सांगलां तें खरें की लिचेट नॉर्मली पावसाक फ्लो जातालें. अंदू तें लिचेट पावसाच्या पयलींच फ्लो जावपाक लागलां आनी आतां ताणें रिप्लायाक म्हटलें त्या भशेन म्हाका दिसता लिचेट कलेक्शन टँक जाता तितले बेगीन कंप्लीट करून घेवप हें प्रायोरिटीचेर आसा. लिचेट खंयच्याच परिस्थितींत भायर वचपाक जायना. लिचेट टँकाचें काम थंय चालू जाल्लें आसा अशें म्हणून म्हाका आज ताणें रिप्लाय आसा जनरेटेड सॉन्सोडो प्रोसेसींग शेड. आतां दुसरो प्रॉब्लेम येता तें हावस टू हावस गार्बेज. हावस टू हावस गार्बेज चडशे सगळे कडेन फूल मडगांव सिटी हावस टू हावस गार्बेज कलेक्ट करता. आमच्याय कॉन्स्टिट्युएन्सीक करता. हावस टू हावस करपाक एजन्सी आसा 2 एजन्सीक ते कलेक्ट करता आनी तांकां सांगलां की ब्लॅक स्पॉट म्हणजे आतां रेजिनल्डान म्हटलें तें खंय ब्लॅक स्पॉट आसत जाल्यार त्याच एजन्सीक सांगिल्लें आसा खंय की ते ब्लॅक स्पॉट तांणी क्लियर करचे अशें. पूण म्हज्या मतान हायकोर्ट मॉनिटर करता. सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंटाचो MD आसा बाब लेविन्सन तो पर्सनल इंट्रस्ट घेवन काम करता कारण तो स्वता सायटीर बिटीर वता. म्हाकाय तो खूब फाटी ब्रीफ करता. ताचें रेमेडिएशन मोस्टली म्हज्या कोतान जवळ जवळ काबार जायत आयलां. आनी एक बरी गजाल म्हणजे काल 2-3 दीस हांव पासय मारिले तेन्ना पळयलें की 500 ट्रक ते व्हरतात MRF व्हरतात भायर व्हरतात. म्हणजे ती कंपनी पळय आहा ते MRF लोड करून व्हडले हातून ते भायर व्हरतात सगळे. प्लास्टीक ना फिलिंग म्हणजे ते एक्चुअली वेट गार्बेज पळय आहा ती ट्रीट जायना. ताज्या खातीर आतां तांणी प्लॅन ऑफ एक्शन केला. कालच्या मिटिंगेक हायकोर्टान तांकां सबमीट करपाक लायलां प्लॅन ऑफ एक्शन. म्हज्या कोतान ते हायकोर्टूय मॉनिटर करता. हायकोर्टाक तांणी एक 2-4 दिसां भितर एफिडेविटां फायल करपाक जाय. ते तुमचोय आसा म्हाका दिसता म्युनिसिपालिटीकी सांगलां. तें जालें जाल्यार म्हज्या कोतान एक 3-4 म्हयने भितर म्हणजे पावसाच्या पयलीं हे येवपाक जाय आनी एफर्ट सारको केलो जाल्यार आनी मिनिस्टरान तांकां जर सारकें सपोर्ट करत जाल्यार तें येवपाक जाय कंट्रोलाक अशें म्हाका दिसता. बट तरी आसतना मातशें जाता तितलें बेगीन करचें की रस्त्यार तरी लिचेट येवपाक जायना. खंयच्याय परिस्थितींत हें प्रिकॉशन प्रायोरिटीचेर घेवपाक जाय. स्पीकर मुगे नामलो हा मरे एक बीस ते ऐड करता. स्पीकर सर आई राइज
to speak. Oh, तांबड़ा हमारे माइक को. वो हाँ हमारे स्पीकर है. લીડર ઓપોઝિશનના પ્રેસ કરવાના Speaker sir, so the calling attention moved by Honorable Member Alexio Reginaldo about the leachate flowing from the Sonsoddo garbage dump. All the members have expressed what is reality. Basically, this government should prove that it is not making this a monument of inefficiency. And Bab Vijay Sardesai and Reginald, I have seen them. Or Bab Digambar Kamath. This issue is, I think, for several years. I hope it's a serious issue because it is relating to the lives of the people, health issues. So you have to take serious steps pertaining to this. Speaker sir, as far as this issue is concerned, I think most of the members have more knowledge on this issue and experience, and this journey has been too long. Honorable Shri Digambar Kamath and Shri Vijay Sardesai, Alex Reginald Lawrence, and now Mr. Yuri Alema was also mentioned. This is I have already circulated the answer, but when I was going through the whole thing, they have already taken certain steps. There's also a High Court order regarding this day-to-day waste management, collection, each and every aspect. But I think, like you just mentioned, what answers are giving, I'm being very frank, what answers are, I think Honorable Minister for Solid Waste Management also, Mr. Babush also had visited the dump, and then it was decided, I was told that they were supposed to collect and clear the old legacy waste, which is in process. Then there was a collapse which you were telling me about, the leachate which is continuously flowing, but that was because of the boundary wall of the old structure which is there, which was actually the old plant, which is now actually become obsolete and outdated. That collapsed as a result of which is coming out. But now I think we have given directions for the 5 tanks. Yeah, and also the 5 tanks which need to be installed, so that this goes and there's no drainage. I mean, this leachate doesn't move out from that particular area. So there's collection points which the DMA has just made a mention to be. But I think this needs much more thought process to go in. And also, like I was just, we didn't get an opportunity. If you go within the city of Chennai, you can see the treatment, segregation of waste that is taking place on such a large scale. Ours is very small compared to that. And it's in the middle of the city. It's in the middle of the city where this is actually being done. I think something needs to be done drastically. I think with Honorable Minister for Solid Waste Management and myself, and I think all of us can sit down, and then we can brief the Honorable Chief Minister what is the way forward. What we are looking at now, whether it is the tank, what Mr. Digambar Kamath was suggesting, I think he suggested that this measure has to be taken. But this is too long and too old an issue. So we can sit down, and if required, we can also ask some people to give us a presentation on the way forward, because we need to work hand in hand with Mr. Babush Mansarat so that we are able to work in tandem. As far as the municipality is concerned, whatever verticals of funds come for this particular thing, we are ready just a minute. Under Rule 16 of Rule and Procedure, I extend the House by 15 minutes. We will make sure that whatever the other day I was told, we were supposed to transfer certain amount of money, what is there in our vertical, to his department. We will do whatever is required to work in tandem. But one thing what comes is just now is that nobody wants to take this waste into his particular area. That becomes another big headache. म्हणजे क्लियर करताना आम्ही आता आनी कितें विशय आयिल्लो. आमी सांगले आता हे वेट वेस्ट जे कितें आहा हे कोण हांगा एक्स कडे धाडया. ते मागीर कोण घेवपाक तयार जायना मागीर. So as a result of which that we'll have to sit down and we'll work out a modality. And I think I also need to understand this issue much better. You have more knowledge on this issue because you have been pursuing this particular issue because it is affecting you directly. I am holding urban development for the first time. Whatever suggestions given by Vijay Sardesai, Mr. Digambar Kamath or Mr. Alex Reginald or Mr. Yuri Alemo, we'll take it and we'll try to find out a modality, and I will tell you exactly what is the verticals that are available, what is the money that is available, and how we can move forward in ensuring this is happening. But your issue immediately is being addressed. As of now, it is being addressed so to prevent the leachate from going into contaminating any other area in front. Speaker, sir, I just want to tell you also that compound wall. See now, garbage dump padeha,
is going, legacy dump is going. आता दुरीक बांदपाक येयला, दुरीक सारकें कॉन्क्रिटा बांदपाक येयला, कितें तें आतां? तेका डायरेक्शन ना सारकें. Why it is required now? Legacy dump is going to be cleared. केदोळ आतां कॉस्ट पयशे ना म्हणटाय, एक वदां पयशे ना म्हणटाय. सी, एक मिनट, काम क्लियर. दुरीक 1 second. It's okay, but full RCC चे केदोळ दुरीक. What I am saying is, let there be proper discussion. HPCC meeting येयला ना. I written to the Chief Minister, party HPCC meeting ye. Take a HPCC meeting, finalize the whole thing, what is to be done. Once that is done, Bare, you have not taken an inspection. Mr. Vishwajit Rane, honorable member, you have not taken inspection. In Dogaini, Bab Digamar Kamat, Dogaini, short band inspection yelle. At tu keto eta short band ganu. Speaker sir, I have just mentioned Chennai jenna गेल्लो मुद्दम and उल्लेख कित्याक केलो because there are multiple agencies within the Chennai Municipal Corporation who are doing this type of projects very excellently, being within the center. What I suggested is that we will have a joint meeting and we will transparently start working on this, because this cannot be only an issue that is concerned to my department or functioning of my department, but we need inputs from you also to take this and find a solution. As far as whatever money is available in the vertical, which if you say that we need to transfer it to him or what needs to be done, we'll do it. We'll take it forward. I have no issue on this particular. This is an old issue. Speaker sir, only I want to tell you that we have supported this issue. Poilsan, first time Jana remediation starts zale, we went out of the way to support him. तो मिनिस्टर झालो तो येयलो तो म्हणपाक लागलो रेमिडिएशन करूया. ही सपोर्टेड. केन्ना आमी ओपोज केलना. हांव ऑपोजिशन आसतना पासून राव रे ओपोज केलना. तू सरकारान आतां आत तर न्ही रे पयले रे. सो वॉट आय एम सेइंग इज आमी केन्ना ओपोज केलना. इपाटी आमकां सोल्युशन जाय. जाय नाल्यार तूं आतां माड्रास या म्हणटा शोशा या म्हणटा. मद्रास या म्हूण म्हणना हांव कितें म्हणटा हांवें तें पळयल्लें. स्पीकर सर एक एश्युरन्स दिनी तेका. स्पीकर एक एश्युरन्स दिनी म्हाका. आय जस्ट वॉन्ट वन एश्युरन्स. स्पीकर सर स्पीकर सर म्हाका एक एश्युरन्स जाय. तूं काबराला उलय नाका. काबराला काम आहा तेका हांव वोगरा वता मातशें. एक आतां आय वॉन्ट वन एश्युरन्स दॅट दीस आतां ही वील बी टेक RDF तुगे सगळे काण जात्रीच आख्खी सायट क्लियर कोन्न आनी ओयल गार्बेज डेली जाता ती क्लियर ती पासून ट्रीट जायन तेजे इश्यू सॉल्व जातलो म्हाका एश्युरन्स जाय. बिकॉज 1 सेकंड लेगसी डंप काडली आनी तूं वयर कांय कोन्ना. डेली गार्बेज फॉर ती सिग्रिगेट जायन सेटल जावपाकू जाल्यार कांय फायद ना. कित्याक आज सद्या कितें जालो आहा वयरी सगळी गार्बेज वयल्या वयर स्टॉक केलो आहा. ती वयर स्टॉक केली ती शेड आहा तेजी वॉल मोडो लागले. No, this is the situation. See, you might try to hide anything. You can't hide from me because I am going inside it. I am going inside a legacy dump. I am going right inside. Worker होता है think तेज बार होता हूँ. So माका assurance है. वो विषय ऑलरेडी दोन गोष्टी आहे. एक श्री दिगंबर कामत आताच उल्लेख केलो की हांगा आमी ऑलरेडी हायकोर्टान जे कितें आमी अश्युरन्स दिल्ले आसा ते घेतले आनी मुख्यमंत्री ह्या गोष्टीचे हाय पावर मिटींग ते घेतले. जे कितें आहा म्हाका तुमकां कॉन्फिडन्सान घेवन करून फुडें वचपाचो आनी करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. Assurance fully that 100% I am telling you. खूप सिरियस घेवपाची गरज आसा. It's a very serious.